इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड केबल घालपाक काम सुरू आसा. पयर तो इलेक्ट्रिकल खांबो उडोवपाचो, खांब्याच्या कुशीक पावलो खणून खणून. हांव वयल्यान पळयलें जाल्यार ताका तो खांबो पडटलो म्हाका कळ्ळें. हांव सकयल येयलो ताका बंद केलो आनी ताका सांगलें कॉन्ट्रॅक्टराक आपय म्हूण. तो मशीन घेवन नाच जालो. आज त्या इन्सिडंटा उपरांत आज 2 दिसांनी ताणें आतां व्हडले व्हडले पायप हांगासर उदकाचे फोडून उडयले. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर कामाक येता स्वता खंय वयता हांव नकळो, पूण ते हेका पळय सारके अनट्रेन कामगार आहा ताका ते हेजे JCBचेर बसयता आनी ते कशा कशे खणटा. हांगासरलो आतां उदक हें करता, हजारांनी लिटर उदक फुकट वयता. आतां उदक फुकट वयता हांगासर. हांवें ईक फोन केलो, तो चव्हाण म्हूण आहा हांगासर. आतां तो म्हाजो फोन नंबर तेजे कडेन आसा पूण तो फोन घेयना. म्हाका खबर ना ते कितले बिजी आसता, खंय बिजी आसता म्हणून. आतां हजारांनी लिटर जेन्ना उदक फुकट वयता कोण तरी आपल्याक फोन करता, फोन घे तरी न्हू. आलतो परवरी हांगा हे मेन उदकाची जी पायपलायन जी आहा पळय काम करता तेंच्यांनी JCB घातली आनी ती पायपलायन फोडली. आतां सुमार 1.5 वर सुमार जाले. 3:30 पयलीं ती पायपलायन फुटल्या. आतां 4:30 पावणे 5 जाय येयल्या पूण ते कोणूच तेचेर लक्ष दिना आनी तो काम करतालो पळय तेणी ती फोडले ती तशीच सांडली. आनी PWD कोणे तरी फोन केलो म्हणल्यार PWD कोण इंजिनियर कोण फोन घेयना आनी ही अशी उदकाची नासाडी जाल्ली आसा.